ही टाकी आहे जपानाक थंय सगळे मरे बेस्ट आहे ती कॉन्क्रिटींग प्लास्टरिंग मिटींग काय ना आणि ते उदक व्हावत पळय कशें भितर वता पळय जवळ जवळ 100 सुमार रूम आसा आणि एका रुमान जवळ जवळ 100 रूम आसा आणि एका रुमान जवळ जवळ 7 ते 8 जण मनीस रावतात हांगासर जेंट्स आणि त्यांची मुतारी संडास न्हाणे उश्टे सगळे आणि आयदनां आसा हे सगळे हांगासर जाता आणि हे पळय बॅरलां दवरल्या तातूंत सगळो कचरो तांगेलो डस्ट गार्बेज सगळे आणि त्याच्या पोनांतल्यान ते उदक सगळे व्हांवून वॉश हे ते पळय ते टाकीन वता पळय उदक सगळे दिसता ते आणि हे हांगासर तेंच्यांनी पोनाक हे पीठ मारलेले आसा बेस्ट ते पिठाक काय प्लास्टरिंग केल्लें ना झूम गेला हय हय केलें नॉर्मल व्हिडिओ सरगम नाही रे ना आम्ही आता मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसा आणि हांगा गोवा इस्पाट जी कंपनी आसा त्याच्या अगेन्स्ट आमची हांगाली टीम आसा ती कंटिन्युअस कंप्लेंट्स घालीत आसा त्यांच्या स्लॅगाचेर आणि हांगा तुम्ही पळयता फाटल्यान हे रूम्स तेंच्यांनी काडला आयडीसीन तेंच्यांनी हे रूम्स काडला त्या रूम्सान हे सगळे मायग्रंट लेबर आहा ते सगळे रावतात आणि सगळे अनहायजिनीक कंडिशन आसा हांगा तेंकां आता तुम्ही जर पळयत जाल्यार ते भायरूच थंय न्हातात ते उदक सगळें हांगाल्यान हांगा भायर सगळें चल्लां हांगा तेका सिवेज ना काय आनी हेच्या पयलीं जेन्ना हांगा इन्स्पेक्शन जालें हेल्थाचो एक जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लें हांगा पंचायतीचो हेल्थाचो तेन्ना एक रिपोर्ट आसा आमच्या कडेन हेल्थाचो हो 2020 रिपोर्ट केल्लो हेतून क्लियर कट बरयला की बिल्डिंग स्ट्रक्चर विथ स्मॉल अटॅच रूम्स वर ऑब्झर्वड अँड लेबरर्स वर फाउंड इनसाइड कुकिंग स्लीपिंग बाथिंग इन अ open and insanitary condition. On questioning, the IDC field manager stated that only 10% of the area is allowed to be used to construct the rest room. However, didn't mention how many rooms are allowed. He also stated that they have already notified Goa Ispat Private Limited to demolish unauthorized rooms and to stop allowing the laborers to reside within the complex. म्हटल्यार हे रूम डेमोलिश करून हेतून भितर जे लेबर रावता तांकां रावपाक दिवपाचे न्हू म्हणून ऑलरेडी हांगा ऑर्डरी आसा पूण हांगा ते जायना आणि हेच लेबर आख्खो दीस रात हांगा गांवांत भोंवतात हांगा क्रिमिनल एक्टिविटीज वाडलेले आसा हांगा मॉलेस्टेशन जाताय भय आतां हे भोंवत आसतात रात दीस भोंवता हेंची आयडेंटिटी काय सारकी नासता हे कॉन्ट्रॅक्टाचेर म्हणून कामाक येता कॉन्ट्रॅक्टर तांकां हाडटात हे सगळे ह्याच रुमांतले आतां तुमी पळयता आनी कितले हजार रावता एका रुमान 10 जाण 15 जाण अनहायजिनीक कंडिशन आणि हे ह्या आयडीसीन जेन्ना 2020 कंप्लेंट केला जाल्यार त्या नंतर सुद्दां हेचेर कित्याक एक्शन जायना आतां आमी भितर वचून आमी हे मागताले परमिशन मागताले की तेंचो आमची ऑलरेडी कंप्लेंट आसा आनी तेजेर आमकां हे तुमकां लोकांक आमकां दाखोवपाक जाय आसलो की ते पोल्युशन कशें करता कसो स्लॅग सगळो डंप केला कशें सगळे लोकांक प्रॉब्लम जाता सगळे उदक हे जावन ते स्लॅग सकयल वचून शेतांनी पावता सगळे लोकांक दाखोवपाचें आसलें पूण तेंच्यांनी आमकां परमिशन दिवंक ना पूण हे जे आसा आतां हांगा सुद्दां आमी भितर वचोंक ना तुमकां भायल्यानूच दाखयता कित्याक लोकांक कळपाक जाय की आयज गोंयची परिस्थिती कितें आसा आनी गोंयची आयडीसीची परिस्थिती कितें आहा हांगा हे सगळे जेन्ना आमचे लोकल हांगा कंटिन्युअस हांगा प्रेमानंद भाऊ आसा आमचो प्रशांत आहा कंटिन्युअस ते आयडीसी ऑफिसरा कडेन वयता कंटिन्युअस आयडीसीन हांगा कंप्लेंट घालता हे ती व्हडली बुकलेटां तयार जाल्यात कंप्लेनींची पूण हो सरकार पळयना ह्या सरकाराच्या मिनिस्टराक पडलेले ना चीफ मिनिस्टराक पडलेले ना आणि हे सगळे हांगा कोण हाडून दवरला ते देवाक सुद्दां खबर ना हांगा आतां हांगा ह्याच कंपनीचेच लोक रावतात की आनी कोण भाड्याक दवरला कितें केला म्हणून कांयच आयडिया ना हे लेबरूच हांगा कंपनीचे लेबर आसा काय दुसऱ्या कंपनीचे लेबर आसा हांगा रूम रेंटाक दितात कितें करता कसलीच सोय हांगा पंचायती कडेन कसलोच डेटा ना सो ह्या तरेचो वेव्हार हांगा चल्लेलो आसा हांव मागता भाऊ कडेन कितें सांगचें की हांगा ते कितले फावटी कंप्लेनी केले कितले फावटी इन्स्पेक्शनां केले आनी रिजल्ट कितें मेळ्ळो तो सो नमस्कार आमी पळयल्यार बंचूच आसा सेटूच आसा सगळो कितें आसा तें आमी कंप्लेन दिल्ली आसा फक्त पेपर वर्क जाला आमकां पेपर वर्क रिवर्टूय येयला पूण एक्शन आज पर्यंत कांयच इम्प्लिमेंट जावना जशी ती तशीच परिस्थिती आसा आनी एक खास करून हांव सांगूंक सोदतां आमच्यो 7 बायलो हे कंपनीन कामाक आशिल्ल्यो तांकां 25 वर्सां जालीं सुद्दां तांकां 8,000 पगार दितालो आनी पयर आमी एक कंप्लेन घातली तांकां आतां कंप्लेन घातल्या उपरांत तांकां आतां 16,000 पगार केला 16
म्हणजे 8 आशिल्ली ती 16,000 पगार डबल पगार केला म्हणजे परचे तातूंत म्हणजे फाटली 25 वर्सां तांकां 8,000 पगाराचेर 7 बायलांक आमचे धरून घाले म्हणजे लोकल गोंयचे आशिल्ले गोंयचे आशिल्ले आणि लोक म्हणटा गोंयचे लोक काम करीत ना. गोंयचे लोक काम करिना आणि हातून ती कामां आसूं सुद्दां आतां तांकां वाडोवन दिला पूण तांकां खंय रिटर्न कांयच दिवना करेक्ट. आता रिटर्न इन्क्रिमेंट केला पण तांकां रिटर्न काय दिवना आणि जो सगळ्यात 26 वर्साची बायल मनीस काम केले पळय ती काय हॅरसमेंट करता 1.5 वर्स सुद्दां काम केलं पळय ते ताका 16,000 पगार केला आणि कोण सामकी 27 वर्सां आसा तिका 16,000 कमी दवरला म्हणजे हे हॅरसमेंट सुद्दां आमच्या बायलांक गोंयची हांगसरली आमगेली मडकयचीच बायलां वयता तांकां पगार हांगा कमी आसा आणि हो हॅरसमेंट पयल्यार कळटा. स्लॅग इलिगलिटीज पळय कशें जाता मॉब कशें चलोना ते पळयात कॅमेरा हे सायडीन मार दाखयता पळय हे गोंयची परिस्थिती आणि हे फुडें हे हांगा 8 तास काम करतात आणि मागीर धुमाकूळ गांवांत घालतात. आणि एक लेटर दाखोवपाक सोदता तुमकां हांगा गोवा इस्पातान एक पंचायतीक लेटर गेल्ले हांगा 2021 हांगा जेन्ना कंप्लेंट्स गेल्ले की हांगा स्लॅग आसा तो काडचो इन्स्पेक्शन जाल्ले पळयचो रिपोर्ट सुद्दां आसा हेल्थाचो सगळो रिपोर्ट सगळे करून आमच्या भुरग्यांनी जेन्ना हांगा प्रेशर हाडलो तेन्ना कंपनीन लेटर केले की विथ रेफरन्स टू लेटर हे ते it is mutually agreed with us that the said slag will be removed by us for which up to end of May 2021 परतो रिपीट करता मे 2021 आयज जून 2023 जालो 2 वर्सां जाली तेंच्यांनी अजून हो स्लॅग काडलेलो ना. आमचे भुरगे कंटिन्युअस फॉलोअप करता कंटिन्युअस IDC ऑफिसान वयता हांगा ह्या ऑफिसांनी वयतात तेंच्या फाटी लागता पूण ते केअर करिना. कन्सर्न ऑथॉरिटीकूय सगळे स्पेशली कॉपी टू IDC फील्ड मॅनेजराक केला हेल्थ ऑफिसर मडकय केला मडकय नागरिक समिती केला डेप्युटी कलेक्टर का गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तो पाटील थंय बसला आनी तो कितें करता तो सगळ्या लोकांक खबर आहा. तेच्या सायडीक एक कंपनी पेटता ते पोल्युशन करता बर्जर पेटली पिलेनाच्या प्लेटोचेर पूण तेका पडलेले ना सगळे बायो पोल्यूट जाले तेका पडलेले ना स्क्रॅप यार्डां जळटा तेका उजो लागता पोल्युशन करता. काल सुद्दां कोलवाळे आमच्या भुरग्यांनी वचून धरला ते स्क्रॅप यार्ड सगळे भायर ते लासयतात सगळे पोल्युशन गावचे पडटा. सो हे सगळी फकाणां फक्त हफ्तेगिरी चल्ला. इतलेच सांगता हो जो डबल इंजिन सरकार हो भिकारी सरकार हे भीक लागलेलो सरकार हो फक्त हांगा हफ्त्यांचेर जगता एट द कॉस्ट ऑफ आमचे लायफ आमचे हेल्थ ह्या सगळ्या गजालीचेर आमच्या सेफ्टी हे सगळे कॉम्प्रोमाइज करून हो डबल इंजिन सरकार आयज जे सगळे गोंय आहा पळय ते पाड घालता. सो गोंय हांगा चलयना हांगा गव्हर्नन्स म्हणटा तो ना हांगा गोंय चलोवपाची गजाल ना गोंय कशी पाड घालपाची पळय हेकाच लागून सरकार हांगा आसा. आमी आतां हे सगळे आतां न्यू जो ऑफिसर येयला त्या ऑफिसरा कडेन आमचे भुरगे व्हरून कॉपी दितले ऑलरेडी तेंच्या कडेन आसा. एक्चुअली तेंच्यांनी हे पळोवपाक जाय फायल्यांनी फुडें काम करपाक जाय एवरी टायम न्यू दिवपाचें ना. बट आमी एज अ RGP नाजाल्यार आमचे लोकल जे आसा जेंका गांवाचें कल्याण जाल्लें जाय म्हणून आमी दिता कित्याक आमकां जाय ती कामां जाल्ली. सो फर्स्ट आमी परते आतां ते कडेन दितले. आमी परते आतां मिटिंगूय मागलेली आसा MD कडेन मिटींग मागलेली आसा. हांगा चेअरमॅनांक सगळ्या कंपनीक आमची लेटरां गेल्ली आसा कंपनीन कितले भुरगे तुमकां जाय कसले क्वॉलिफिकेशनाचे भुरगे जाय कसले सर्विसीस तुमकां जाय हे सगळे तुमकां आमी मागलेले आहा पूण हे कंपनीज केअर करिना कंपनी दिना. हो सरकार फक्त सांगता की गोंयकार काम करिना जशें भाऊन सांगले 7 ते 8 बायलां 8,000 रुपया पगारांक ती गेली 25 वर्सां काम करता म्हणजे ती स्टार्ट करताना म्हाका दिसता 1,000-1,500 स्टार्ट केल्ले आसतले तेंच्यांनी. सो 8,000 बाबडी काम करताली. सो काम करिना अशी गजाल ना. आता तुम्ही सन फार्मा भायर पळयला तर 40 एम्प्लॉय 33 एम्प्लॉई बसला तर ती 20 ते 25 वर्सां जाली कंपनीन काम करता. सो ही जी मायंडसेट आसा पळय ही लोकांनी एक मायंडसेट चडशे आमचे लोक दिसता लोकांक दिसता जे केन्ना हार्ड काम करूंक ना जे ग्राउंडाचेर ना तांकां दिसता की गोंयकार काम करिना. गोंयकार काम करिना हे एक मीथ आसा हे एक इल्युजन आसा. गोंयकार काम करता गोंयकार काम हेच्या पयलीं करीत आसा फक्त गोंयकारांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना नाजाल्यार गोंयकार जे काम करता तांकां हॅरेसमेंट करता एक्सप्लॉयटेशन करता आनी तांकां कामा वयल्यान काडून उडयता. सो हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता हे जेन्ना आमी इश्यू घेता ते इश्यू आमच्या फायद्याक लागूनच घेना हे इश्यू गांवच्या फायद्याक लागून घेता तुमच्या फायद्याक लागून येता. सो आमचे हे भुरगे आयज हांगा तळमळटात आयज वतान तळमळटा पावसान तळमळटात आयज लिवे घेतात आपलो पयसो स्पेंड करतात आपलो टायम स्पेंड करता आपल्या फॅमिलीक दवरून आयज हांगा आमच्या वांगडा भोंवतात हे आपल्याक लागून न्हू आपल्या भुरग्याक हांगा काम मेळटलो नाल्यार तेका स्वताक काम मेळटलें हांगा इंडस्ट्रीन म्हणून ना तेचे गाडयो लागतले म्हणून न्हू खंय तरी लोकल गोंयकार जे आसा तांकां बेनिफीट जावपाक जाय म्हणून भोंवता. हांव इतलेंच मागता तुमच्या कडेन जेन्नाय भुरगे ग्राम सभेन वयतात ग्राम पंचायतीन उलयता नाल्यार तुमच्या कडेन येतात तेन्ना तुमी ह्या भुरग्यांक तेंको दिवचो ह्या भुरग्यां वांगडा रावचे. जर तुमी ह्या भुरग्यां वांगडा रावले जाल्यार म्हाका दिसता की तुमचे मॅक्झिमम जे प्रॉब्लम आहा अनसॉल्व जे प्रॉब्लम आहा पळय ते सॉल्व जावपाचे चान्सीस आसा.
सो आमी आता मडकयचो जो टूर आसा हो टूर कंटिन्युअस उरतलो. हेच्या फुडें तुमकां जी ह्या धवळीकारान बस्ती करून दवरला, ज्या जाग्यार स्क्रॅप यार्डाकूय उजो लागला, एक बस्ती करून दवरला, हे बस्ती बीन तुमकां आफ्टर लंच आमी दाखयतले. आनी लोकांचे जे इश्यू आसा, एसटीबी प्लांटाचो इश्यू आसतलो, नाजाल्यार शेताचो इश्यू आसतले, अशे भरपूर इश्यू आसा ते सांजच्या टायमार आफ्टर लंच तुमकां आमी तुमच्या नजरे फुड्यान हाडून दवरतले. सो प्लीज तुम्ही आमकां जो सपोर्ट अजून पर्यंत दिता तसोच सपोर्ट दिया. जे लोक अजून मेरेन क्वेश्चन मार्क तेंच्या सगळे ना की आरजी सपोर्ट करपाचो काय ना, आरजी ही ऑपोजिशन आसा काय ना, तांकां सांगता की आयज बीजेपी टक्कर दिवपी आसा आनी गोंयकारांक लागून जर वावरपी आसा एकूच पॉलिटिकल पार्टी आसा ती आरजीपी आसा. आनी हे जे रेव्होल्युशनरी हांगा काम करतात, जे आपल्या लायफाची रिस्क घेतात, आपल्या फूल लायव्हलीहुडाची रिस्क घेतात, त्या भुरग्यां खातीर तुम्ही सदांच तेंच्या फाटल्यान रावपाक जाय, तेंच्या वांगडा रावपाक जाय. देव बरें करूं.